ऐकपा येत आहे ना म्हणजे आपल्याकडे जायचं ना मा गाडी तेवढं तुझं म्हाका ते तसं वचून अरे सायडीक राव धीरज वचो न्ही ताका न्हू ना पूण वयता वचो न्ही काय म्हणतो Yes, sir. गिरीश बिस्किट 2 फूट बिस्किट ब्रेन बैठेगा और एक 1 फूट वाल रहेगा गिरीश आप गिरीश गिरीश माहिती आहे फोटो कोण घेणार एक आमका असो मुरो विक्रम गिरीश आज तुम्ही सगळे रेल्वेचे इन्स्पेक्शन आयला कितें जालां आतां वॉट इज द मेजर प्रॉब्लेम मेजर प्रॉब्लेम म्हटले की जे आपल्याला त्यांचा तो डेड वॉल असलेलो तो ॲक्च्युली 100 मीटर असलेलो
आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी 80 मिटर मारला कित्याक मागीर हे गाडी वचपाक प्रॉब्लम जातलो म्हणून 20 मिटर्स तेणी आतां सुरू करता म्हटलें विथीन 1 मंथ ते काबार करतले ते म्हणून रोड क्लोजरा खातीर आनी तेंची बाउंड्री रोडाच्या भायर आसा म्हणून ते आमकां कितें म्हणटा आमी आतांच हें करता घेता ते हातीन आनी तुमकां रोडूय वाडून दिता आनी तेचेर सायडीक नल्लाय बांदता कित्याक पेडेस्ट्रियनाकूय चलोंक बरें मेळ्ळें आनी कांय जावंक ना आनी गाडी हांगा कित्याक कंजेशन जाता म्हणून ते म्हटलें आमी रोड रुंदीकरण करुया म्हणून त्या खातीर ते आयज कलेक्टरान सगळ्यांक आपोवन हांगा सगळे ऑफिसर्स सगळे वास्को जितले ऑफिसर्स सगळे येयलेले आसा इन्स्पेक्शन करपाक आनी ही बरी गजाल कित्याक रेल्वेक सांगलां गादीन ऑलरेडी आमच्या आमदारान कोणाच्या घराक डॅमेज जावपा येना म्हणून आनी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन ही गोश्टी आमी फुडें व्हरता म्हणजे आता तुम्ही आता रस्ते वाडयतले आणि लोकांची घरांय सेफ करता हय घराय सेफ करतले मेन आणि इश्यू रेल्वेचें आमचो काम घरा जातलें. सेफ रेल्वेचें कामूय तेंकाय करून कशा बऱ्या प्रमाणे लोकांकूय त्रास जावपा आनी फुडले आमचे एरिया म्हटल्यार बेलाबाय मेस्तावळे आनी बायना जे रोड हे यूज करता तेंकाय बरें इजी जातले इजी फ्लो ऑफ हे जातले वेहिकल गिरीश एक हांगा एक व्हडलो नल्ला आसा आनी जायती शेतां तुज्या वॉर्डान आसा तो नल्ला खंय तरी ब्लॉक जावन ते परतें उदक शेतान ते शेतां पिड्यार जाता ताजेर तुमी कितें उलयलें रेल्वे कडेन रेल्वे कडेन आमी आत्तां उलयला कित्याक म्हणजे ते ऑलरेडी लास्ट टायमूच 2-3 वर्सां जाली ते फ्लडींग चालू आसता पूण ती फ्लडींग खंय तरी बंद जावपाक म्हणून आमी आतां WRT कडेन उलयला आनी रेल्वे कडेन उलयता रेल्वेचें काम चालू आसा ती माती ऑलरेडी तेंचीय पडलेली आसा भितून पूण तेंकाय रिक्वेस्ट केला आनी आमचो इंजिनियर येयला बाब मिस्किता तेकाय सांगला कितें ह्या 2 म्हयन्या भितर ते खंयचे पावस लागीं पावलेलो आसा पूण ते सगळें क्लियर करपाचें ऑलरेडी उलयलो सगळें जाल्लेलें आसा नल्ला आतां क्लियर जातलो शेतां हय safe हय हय अशें एक सायड दिया साईड विक्रम साईड वचो न्ही विक्रम itu dia kan apa ya dari side सगळं पडलं साईड साईड मातशें बाबा तांकां पेपर पडला बघ पडले पेपर वताना मग तापतलो कॅमेरा फोन धाकटलो फोन धाकटलो. लावपाक लागलो बरें म्हणून अजय मायर फोन दिला मी सगळं ऊपर जाके देखेंगे ऊपर जाके देखेंगे हाँ वो करेंगे रात मध्ये घालला का मध्ये याचा प्रॉब्लेम होता आम्ही असं आणि चढ करतो डेरी लाओ यार किधर है 10 नया ट्रक नदी दाजी मातशें काय मागीर तूं सुशांत कर आमी फोन करून बंद पडटा दाजी बाबा आयज तुमी एक रेल्वेचें इन्स्पेक्शन घेतलां हां हां ना लायव दाजी बाबा आयज तुमी एक रेल्वेचें इन्स्पेक्शन घेतलेलें आसा ताजेर रेल्वेची ऑथॉरिटी भायल्या कितें जालां आयज आमी पयर मिटींग घेतली रेल्वे ऑथॉरिटीच्या बरोबर आमचे जे रेजिडंट्स आसा तांचे थोडे इश्यूज आसा म्हणजे रेल्वे लायन भायर येयलेले आमची घरा वतली काय ना कित्याक आमकां पळोवपाक गेल्यार हांगच्यान रेल्वेची प्रॉपर्टी पर्यंत ते थंय पर्यंत म्हणटा म्हणजे घरांक टच जावन सो फाल्यां घरा पर्यंत टच जाले जाल्यार घरांक डॅमेज जावंक शकता नाजाल्यार आनी खुबशे प्रॉब्लेम्स वाडूंक शकतात त्या खातीर मागीर एक खंय तरी सोल्युशन काडपा खातीर म्हणजे डबल ट्रॅकिंगूय जावचें आनी लोकांकूय ताजो त्रास जावचो न्ही हाच्या खातीर आमी आज जॉयंट इन्स्पेक्शन आमी आपयल्लें आयज कितें व्हडलें डिसिजन जाल्लें आसा मिटिंगेन डिसिजन म्हणजे आतां सगळें पयलें हाचें मार्कींग आमी केलां सो तांची जी बॉर्डरीचेर पण चॅकूंक आशिल्ली आमी सांगलें घरांक डॅमेज जावपा ना सो घरा कडल्यान 1 मिटर तांकां तुमी सगळ्या घरांक जागो सोडपा जाय म्हणून
ताज्या मागीर एक रस्तो घेवन एक फुटपाथ घेवन म्हणजे जी भुरगीं हांगच्यान चलत वतली तांकां एक फुटपाथ आनी मागीर रस्तो असो करून आमी तिगूय एक टायमार एक वन टायम सोल्युशन अशें आमी तांकां घेवपाक सांगलां आनी ते एग्री जाले. सो घरांय सेफ जाली, रेल्वेचें कामूय जालें आनी रस्तोय रूम जालो. रस्तोय जालो आनी भुरग्यां खातीर एक वॉकिंग हेंय जालें, फुटपाथूय जालो, त्या बरोबर गटरूय जालो, म्हणजे खूब उदक साठपाचेंय कमी हें जालें. दाजी बाब खंय तरी हांगा एक पावस लागीं आयिल्ल्यान फ्लडिंगाचें कितें एक भंय आसा. हांगा थोडी शेतां फुल्लिल्लीं आहा पयलीं आनी जावं नल्ला चोक जाल्लो आसा. ताजेर तूं आयज कितें सांगूंक सोदता? तें तुका सांगलें न्ही, हें सगळें मॅच पयलीं करून दवरिल्लें आसा आनी खंय तरी आतां आमकां तातूंतसून वाट काडपाक जाय. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें हें जें शेत हांगा आसा ही वास्कोची कॅचमेंट एरिया. ही दोनूय शेतां पळय आसा ही वास्कोची कॅचमेंट एरिया. म्हणजे हांगा जें उदक भायर स्वतंत्र पदार येतालें तें सगळें जमा जावन ह्या तळ्यात वतालें. आतां तुमी तळेच सपोज पुरयलें जाल्यार नॅचरली थंय फ्लडींग जातलेंच न्ही. हे जेन्ना तूं कॅचमेंट एरियाज बंद करता तेन्ना नॅचरली हांगा स्वतंत्र पदार फ्लडींग जातलें, जें आमी लास्ट टायम पळयलें. सो हे तळे पुरिल्ल्या कारणान हे सगळें भानगडी जावन पडले. आमी तरी पूण आमच्या लेवलाचेर थ्रू प्रायवेट स्पॉन्सरशीप एक 2-3 आमी क्रॉस ड्रेन मारून तें उदक भायर सोडपाचो प्रयत्न केला आनी ताजोच हो एक भाग आसा. म्हणजे फाल्यां फ्लडींग जावचें न्ही म्हणून हाचे खातीर आमी कितें वांटो काडूंक शकता आतां ह्यो सगळ्यो ह्यो ताजो हो एक भाग आसा. सो जे आतां तुमी आतां रेल्वे गटर बांदपाक लायला, इट इज समवेर अ पार्ट ऑफ प्लॅन टू प्रिव्हेंट द फ्लडिंग. टू प्रिव्हेंट द फ्लडींग आनी भुरग्यांकूय चलपा खातीर. म्हणजे आतां कितें जाला की एक मॅच करून दवर आतां आमकां वाट काडची पडली ना, आतां दुसऱ्यो वाटो काडच्यो पडल्यो. सो आतां ह्यो सगळ्यो वाटो काडप चालू आसा. थँक्यू.